येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. मीनखण येरादारीच्या संकटांतल्यान मयेकारांची हायकोर्टान केली सुटका. उरिल्लो माल सोंपल्या उपरांत मयेच्यान ट्रक येरादारेक सासणा खातीर बंदी. सुटकेचो स्वास घेताना मयेकारांनी मानले कोर्टाचे उपकार. केन्नाय घो जावं येता पणजी नुस्तें बाजार इमारत. ती मोडून तात्पुरते मीठ स्टॉल उबारपाचो सीसीपीचो यत्न. महानगरपालिका मंडळाचे बसकेत जाली चर्चा. तुवेच्या हॉस्पिटलाक अजून मेळना म्हूर्त. साप्प गरजेची सेवा पूण सुरू करपाक सरकार थारला अपेशी. आता लोक सुचोवपाक लागल्यात विविध पर्याय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मयेकार जिखल्यात. हायकोर्टान मयेकारांक मीनखण येरादारीच्या संकटांतल्यान सुटका मेळोवन दिल्या. पयराचो उरिल्लो माल सोंपल्या उपरांत मयेच्यान ट्रक येरादारेक सासणा खातीर बंदी घातल्या. इतलेच न्हू, नेम मोडटा अशें दिसले जाल्यार ताबडतोब कोर्टाक कळीत करात अशा उतरांनी कोर्टान मयेकारांक आश्वासत केल्यात. मयेकारांनी आंदोलनाचो एक टप्पो गांठला आनी तातूंत तांकां यश मेळ्ळां. खण बंदी आसतना लीज माल व्हरपाच्या निमतान रूट बदलून गांवांतल्यान मीन खण येरादारी चलिल्ली. मयेकारांचो विरोध आसलो, पूण सरकारी यंत्रणा वापरून आनी पुलिसांक फुडें काडून मीन व्हरपी कंत्राटदाराक अभय मेळटालें. पूण आतां हायकोर्टान सरकारी यंत्रणेचेर बडी मारल्या. गांवांतल्यान मीन खणाची येरादारी सासणा खातीर बंद केल्या. They had already transported 17,000 metric tons of ore. So only 5,900 was left balance. And the court felt that although the villagers were prima facie entitled to relief, looking at the fact that 3/4 had already been transported, the court said that the balance 5,000 only and nothing more can go through my villages with certain conditions. One very important condition was that instead of the 230 trucks which were transporting through the village, there would be only 50 trips per day. They also reduced the timing to 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 5 p.m. That is a total of 5 hours instead of the earlier 8 hours. And they have asked for strict compliance. This is because the company said that the ore which is already gone to the jetty, we cannot export it until the balance goes there and there is an assessment made. So the court has balanced it, but they have said that the villagers of Maye were certainly entitled to an interim relief and that the villagers' petition raises a very important issue of transportation of ore through villages in Goa which are disturbing people with noise pollution, dust pollution and other problems. And finally the court has said that 2 closed circuit cameras will also be installed in the village because it was not clear how the authorities were monitoring the dust pollution, air pollution, speed limits and so on, and how they were taking action. After that, no more. My village is definitely protected. मयेच्यान मीन खणीचो माल व्हरपाक बंदी आसली. सगळे नेम मोडून पोरू मयेच्यान ट्रक माल घेवन धांवले. विरोध करपी मयेकारांक पुलिसांनी बळजबऱ्या पुलिशेंत व्हरून बसयले. त्या उपरांत मयेकार गोवा फावंडेशनाक वचून मेळ्ळे. एडवोकेट नॉर्मा आल्वारिसान तांची केस घेतली. कोर्टांतल्यान स्टे मेळयलो. पूण तरीक अंदू ब्ल्यू ग्लोब एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेडाक कंत्राट दिवन माल खरवडपाक लागले. पूण उरला तितलोच माल व्हरपाक मेळटलो. त्या उपरांत सासणा खातीर येरादारी बंद. आयकात नॉर्मा आल्वारिसाच्या तोंडांतल्यान कोर्टाचो आदेश. For 2 reasons, the court has said no further transportation will be given until the matter is heard by the court for 2 reasons. One is the office memorandum which very clearly says that no mining ore should be transported through the villages and has said that this will be a condition for all mining leases. Director of Mines is saying Pollution Control Board will approve, but Pollution Control Board is saying we are only about monitoring stations. They should choose the route. So they were passing the buck. There will be monitoring, and the court has said any violation, please file an application and come to us. गोवा फॉरवर्डाचो मयेचो फुडारी संतोष कुमार सावंतान हो विशय हातात घेतलेलो.
डेप्युटी कलेक्टरान पुलिसांक फुडें काडून सावंत आणि गांवांतल्या लोकांक अरेस्ट केले आणि पुलीस प्रोटेक्शनात खण मालाची येरादारी चालूच दवरली. कोर्टाच्या आदेशाचेर ताणें समाधान उक्तायला. ऐकात. जो सत्यमेव जयते म्हणटा पळय त्याच्या दारार आमी रावलेले आसा मयाकार म्हणून. आणि 2 दीस पयलीं आमकां हांगासर डेप्युटी कलेक्टरान अरेस्ट केल्ले की ट्रान्सपोर्टेशन हाडिना म्हणून. आज साबीत केलेले आसा हायकोर्टान की तो आमी जे सांगीच की इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा, इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन वयर घेवन वचा तो बंद करपाचो. ते आमचे हांगासर सारखे क्लियर जाल्लेले आसा आनी हायकोर्टान आमची बाजू धरलेली आसा की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन आसलो तो दोनूय डिपार्टमेंटांच्यान प्रॉपर परमिशन नासले आणि ते विदाउट प्रॉपर परमिशनाच्यान ते ट्रान्सपोर्टेशन करीत. हांव एक क्वेश्चन तुमच्या माध्यमांतल्यान करूंक सोदता डेप्युटी कलेक्टराक, पीए आनी मामलेदारांक की तुमी खंयच्या बेसचेर आमकां थंयसर अरेस्ट केले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि मायन्स डिपार्टमेंट एकामेकाचेर दुगलतात की आपूण दिवंक ना परमिशन आणि तेणी दिवंक ना परमिशन म्हणून. दिले कोणी तर म्हणजे हांगासर खंयसर तरी गॉडफादर आसा त्याच्या गॉडफादराच्या आशिर्वादान हांगासर इलिगलिटीज चालू आसा. हे आयज हायकोर्टान हांगासर बंद केल्लेले आसा. आमी खरोखरच मयाकर वटेनच्यान आमचे फार्मर्स एसोसिएशन आसा तशेंच बाकीचे नागरीक बाकीचे सपोर्टर्स जे आसा त्यांचे हांव अभिनंदन करूंक सोदता आणि त्यांचे धन्यवाद म्हणूंक सोदता की आमचो हे जो लढो आसलो पळय तो आयज सक्सेस जाला आणि ह्यान फुडें मया विलेजींच्यान ट्रान्सपोर्टेशन इलिगल हे जावचेच ना हे आयज क्लियर जाल्लेलें आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. पणजी नुस्तें बाजार इमारत केन्नाय घो जावं येता देखून ती मोडून तात्पुरते मीट स्टॉल उबारपाचो सीसीपीचो यत्न आसा. ही इमारत मोडपा खातीर अदमासीत खर्च 4 लाखां वयर जावन आसा. पालिका महामंडळाचे बसकेत पे पार्किंग फेज 3 चेरय चर्चा जाली. पळयात पुराय बातमी. पालिका महामंडळान सरकारी पॉलिटेक्निकांतल्यान संरचनात्मक स्थिरताय मेळोवपाक अहवाल मेळयल्लो. तातूंत सांगिल्ले प्रमाण नुस्तें बाजार इमारत मोडपाक पावल्या. इमारतीची अवतिकाय जाल्या. इमारत वेवसायांक सामकी असुरक्षीत जाल्या. बुधवार जाल्ले सीसीपीचे बसकेत हे विशीं चर्चा जाली. पळयात. I request you as a commissioner, if you all can present what is the smart city plan. The last when I had got about 2 or 3 months back, nobody had a plan, and I think I had asked during one of the meeting, and you had assured us that you would call a meeting of all the smart city guys. Correct, no? But finally it never happened. So I request if you can present that plan and have a meeting with everybody, so that we know what is happening. You can read the MD and our plans and everything. You can sit with them any point. He has never refused a single person. He is entertained people from the contract and never also. Every time there's an issue, there is not a problem at all. If you want a sitting with the MD, I said it. So we have I have called and met him specifically. If you can present the entire plan and who is responsible for what. Yeah, so phase 3 parking also, the contractor has won the thing. So 1.6 crores is going to come to the corporation in terms of revenue and everything also. Which contractor? Same contractor? Yeah, same contractor has won the bid. So, no other bidders? Sorry? No other bidders? No, there were other bidders, but now he was willing to give the corporation the highest amount of thing in terms of revenue. So he won the bid. And regarding the smart city, the inquiry with the range of the what exactly? No, see now smart city now we were in the meeting with CM. When CM called all of the departments, he called all the owners of the companies, everybody. So he had declared that May 31st was the deadline for completion of all of the works. And after that, Minister and CM are looking after the issues. So they've been having regular meetings and everything. So 31st May is the deadline, and it should be completed by then. उदरगतीच्या नावान करोडांनी पैसो गेलो खंय काय खबर ना. स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर पालिका महामंडळाची बसकेत चर्चा जाली. हे विशीं सीसीपी कॉर्पोरेटर उदय मडकयकाराक कितें म्हणपाचें आसा तें आयकात. स्मार्ट सिटीचो इशू रेज केला की काल आमच्या पणजेच्या ऑनरेबल एमएलएन सांगला की क्वॉलिटी ही गॅरंटी आपण दिवंक शकना म्हणून. हांवें कितें केलां, आमचे कडेन इंजिनियर आसा न्हू, आमचे कडेन इंजिनियर एक टीम तयार करची, PWC इंजिनियर घेवन आतां एक क्वॉलिटीचे ऑडिट करपाचें. कित्याक फाल्यां सगळे टायर पेवर्स बसून कॉन्क्रीट करून जेन्ना ते सगळे भितर काम जातले वयर चकचकीत दिसतलें, भितर काय कितें आहा तें कांय कळचें ना आनी मागीर कांयच तुका क्वॉलिटी चेक करूंक मेळची ना. म्हणून हांवें मागलां की आतां जें फोडलेलें आसा, जें काम केलां, कित्याक क्युरींग जायना कांय जाणां आमी पळयता ते आमचो इंजिनियर आसा, आमचे स्टाफ आसा,
ताका घेवन एक ऑडिट तयार करचें, जे इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. हांव फायनान्शियल इन्व्हेस्टिगेशन गव्हर्मेंटान करचें म्हणून मागता. दोनूय ऑडिट जावंक जाय, फायनान्शियल आनी क्वॉलिटी ऑडिट. हे दोनूय कंपल्सरी जावंक जाय. कित्याक कोरोनानी पयसो तो खंय गेला लोकांक काय खबर ना. आज जवळ जवळ 1000 कोटीचें काम चालू आसा. लोक म्हणटा 1000 कोटी काम म्हणटाय, खंय गेले काम ते 1000 कोटी. बूड तर धुळीन लोक तर हे जाला. हांवें तें सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टर जर उदक मारना आमचे कडेन टँकर आसा. तूं आज तूं एक घर बांदता आसतना तूं डेकोरेशन आयटम केन्ना हाडटा, फ्लावर पॉट जावं आनी कितें केन्ना हाडटा, सगळें जातकच हेंच्यांनी हे ते करूंकूच ना. पयलीं कुत्रे हाडले, कोरोनानी बिलां लायली. आतां मैदानाचे ते ग्रिल्स घातले, खंय गेले बरे ग्रिल्स. आज ते कोणी येता भितर येता, पयलीं तुका सेफ्टी आसली, कोणाक भितर येवंक मेळनासले. ते ग्रिल्स खंय गेले ते अजून पासून खबर ना. कितकेशेच लाखाचे ग्रिल्स ते थंय म्हणून ते हें म्हणून दाखयले. पाड्यार ते तुका हें केलो, एक लाकडी तो हें म्हणून हें केलो, तो काय आसा आतां. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हॉस्पिटल साप्प गरजेची सेवा, पूण तुवेचे 120 कोटीचे हॉस्पिटल 7 वर्सां कळमेत पडला. सरपंच, आमदार, मंत्र्यांक सुचनात तसले पर्याय आता पेडणेकारांक सुचल्यात. कोण म्हणटा तुवें हॉस्पिटलाच्या हॉलांत लग्न लावची, दुसऱ्यान कोणे सांगले गवे रेडे पेडणेकारांक सतायतात तेंकां हाडून हांगा बांदात, लोक सुखी. तिसरो कोण तरी सुचयता सरकार फेस्टिवल खूब करता, हांगाय फेस्टिवलां करची. पळया संदीप कामोलकरान सादर केल्लो सरकाराचो प्रगती रिपोर्ट. खूप जाणांनी सजेशनां दिल्लेली. हो जो ढाचो बांदला जवळ जवळ 52 कोटीचो हो स्ट्रक्चर आसा हांगा आनी फाटली 7 वर्सां हो असोच पडून आसा. ताका लागून खूब जाणांनी सजेशनां दिल्लेली की हो बांदलेलो आसा न्ही, भितर खुर्च्यो घाला आनी हो लग्नाक दिया म्हणून. तितलो तरी पयसो उबो जातलो आसलो, कितें तरी इक्विपमेंट्स बी कितें तरी येतले आसले इतल्यान. 7 वर्सां म्हणजे खूब वर्सां आनी खूब टायम कसो दिसता. आनी हेतून म्हाका दिसता कितलीशीच लग्नां लागतली आसलेली आनी ती जर जाल्लेली जाल्यार खुबशे इक्विपमेंट्स बी येतले आसले न्ही, बारीक बारीक कामां करपाक मेळटली आसलेली. फाटल्या दिसांनी हांगासर इंडियन बायसन म्हणजे जे गवे रेडे आसा ते ह्या तुया गांवांक खूब त्रास करताले. तेंच्यांनी एक सजेशन बरें दिल्लेलें की तांकां धरून हाडा आनी हेतूर भितर घाला आनी ते भितर जर उरले जाल्यार ते सेफ, तेंची शेती आहा ती बरी रावतली म्हणून. लोकांची सजेशनां गव्हर्मेंटान खरी समजून घेवंक जाय आसलेली जाल्यार हांगासर उत्पन्न तरी मेळटलें आसलेलें. मागणी आसली ती आमी केलीच, पूण ताच्या बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजीन जेव्हा 100 बेडेड रुरल एरियेत खंय तरी एक हॉस्पिटल दिवंक जाय आनी तरच आमकां एडिशनल मेडिकल सीट्स मेळटले. हे जेन्ना जालें, हे कंडिशन घातलें आमकां MCIन, तेव्हा हांवें हांगा हॉस्पिटल बांदून घेतलां तुवें. 52 कोटी तेचेर खर्च जाला इमारतीचेर. हांव गेल्या उपरांत ताका 1-2 आनीक परत रंग मारला, कित्याक मारचो पडलो हांव नकळो. उद्घाटनूय ताचें 1-2 फावटी जालां. आपल्याकच सांगतात कितके फावटी उद्घाटन जालें तें. हांवें काय उद्घाटन करूंक नासलें. तेय सादारणपणे 80% म्हज्या काळांत कंप्लीट जालें. आम्ही प्रयत्न करता की जानेवारी एंड मेरेन हे इनॉग्रेट करचें म्हणून. मदींच कितें जालें, टेंडर जेन्ना फ्लोट जालो जाल्यार बिडिंगेन कोण कॉन्ट्रॅक्टर येवंक ना, एकटो सिंगल बिडर जालो. ताका लागून रिटेंडरी करचें पडलें. ताका लागून थोडो एक म्हयनोभर प्रोसेस डिले जालो तो, नाजाल्यार इतल्या मेरेन रेडी जातलें आसलें. ह्यो सगळ्यो गरज आसल्यार त्याच बरोबर पॅरलली इक्विपमेंटाची गरज आसा. फाल्यां स्टाफ घेतले आनी इक्विपमेंट ना जाल्यार हॉस्पिटल पूर्णपणे 100% आमी कमिशन करूं शकता. सर जानेवारी इनॉग्रेशन जानेवारी पावले आमकां मातसो आनी वेळ लागतलो, कित्याक थंय इक्विपमेंट जाय तशें इक्विपमेंट जे पेडण्याच्या लोकांक तेजो फायदो जातलो. ते 120 कोटीचो हॉस्पिटल ते 120 कोटी हॉस्पिटल जर बांदला, ते 120 कोटी हॉस्पिटल कोटी खर्च केल्यार त्या दर्जेचे इक्विपमेंट बी थंय जाय. ते इक्विपमेंट आमी करतले. सरकाराची जबाबदारी आसा, सरकार करून घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी ऑलरेडी एश्युरन्स दिले की जानेवारी पर्यंत बसूंक जाय. कितें हे हॉस्पिटल हे समज प्लांट असलो काय तुझे इंजिनियरींग प्रोजेक्ट असलो गोष्ट वेगळी. हांवें वेळोवेळी सांगला की ह्या मतदारसंघाचो जर कोणी जर विकास जर केला आणि ह्या मतदारसंघाचो जर काया पालट जर कोणी जर चेंज केलाय जाल्यार इट इज ओन्ली अँड ओन्ली लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसलेले, आतांय बी तेच सरकार आसा. पार्सेकर CM, त्याच्यानंतर प्रमोद सावंत CM. सो हांच्यांनी पेडण्याच्या जनतेक क्लियर करप न्ही की जेन्ना तुमी एक फंड खंयच्या तरी प्रोजेक्टाक अलॉट करता
आनी तो फंड अलॉट केले आसतना तो प्रकल्प अर्दवट स्थितीन कित्याक की फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा की आनी कितें प्रॉब्लम आसा. सो हेचें स्पश्टीकरण कळोंक जाय, लोकांकूय कळोंक जाय, क्रिस्टल क्लियर ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मुखार येवपाक जाय. नाजाल्यार हे नवीन नवीन डेटी येत रावतले फुडें. हेच्या पयलींच्या लिडर्सांनी डेटी दिल्यात, आतांचे लिडर्स डेटी दितात. हे डेटी दिवपाक हे कितें कोर्ट प्रक्रिया न्हय. फॉर एग्जाम्पल हे 7 वर्सां जाली, 3दा पेंटींग, आतांय पेंटींग तेंचें चालू आसा. 26 जानेवारीक उद्घाटन करता म्हणून सांगलेलें, पूण जर तेजी दुर्दशा पळयत जाल्यार म्हाका दिसना ती 26 जानेवारीक चालू जायत. आतां खंयच्या वरात सांगलेले ते म्हाका याद येना की 2024 जानेवारी काय 2025 जानेवारीक सांगलेले ते. आनी दुसरी म्हणजे म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे जेन्ना पेडणे तालुका, जेन्ना मतदारसंघ पेडणे तालुका दोनूय जे मतदारसंघ आसा ते गोवोरमेंटाची प्रायोरिटीचेरूच नासतात केन्ना. कित्याक लागून म्हणटा, जेन्ना इलेक्शन येता, जेन्ना खंयचें इलेक्शन चालू आसा जाल्यार तांकां ते मतांचे प्रायोरिटी दिसतात. म्हटल्यार जर कार्य जर पळयत जाल्यार सरकाराचें, जाल्यार हें एक बरें उदाहरण आसा. बेरोजगारीच्या बाबतींत इलेक्ट्रॉनीक सिटी थंय पाट पडल्या. आतां हांगासरूय तेंच्यांनी हें दवरलां. आतां 26 जानेवारीक तेंच्यांनी पूर्ण करता म्हणून सांगलेली. ती म्हाका तरी दिसना ह्या 26 जानेवारीक पूर्ण जातली. आनी दुसरें म्हणजे आमचे भलायकी मिनिस्टर जे आसात ते ह्या आमच्या तुया गांवच्यान जे हॉस्पिटल आसा तेजेर मात्र ते केन्नाच कितें शब्द उलयनात. म्हाका याद आसा एकदां ते खंयच्या तरी शिबिराक गेल्लेले, आरोग्य शिबीर, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की दोनूय आमच्या आमदाराक घेवन मुख्यमंत्री कडशी उलयता आनी फायनल कितें ते सांगता म्हणून. तेज्या उपरांत जो कोण हांगासर येता तो फक्त डेटीच दिता की 24 हे केन्ना 26 जानेवारी केन्ना आनी खंयची डेट, ह्या डेटीक ते ओपन करतले बीन म्हणून. पूण म्हाका तरी दिसना हांगासर जे काम जर पळयत जाल्यार ते 26 जानेवारीक ओपन जातले अशें म्हाका दिसता. गोवोरमेंटा कडशी खूब पयसो आहा महोत्सव करपाक, खूब कार्यक्रम करपाक. आतां हिवूय एक जागो आसा, हांगासरूय कसलो तरी एक महोत्सव नाल्यार करून तेंच्यांनी सोडपाचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आणि निखिल जल्मी. कितलीशीच वर्सां जाली फोंडा शास्त्री हॉल इमारतीची परिस्थिती हालाची की जाल्या. ही इमारत मोडकी अवस्थेत आसा, केन्नाय घोव येता. जाका लागून ही पोरणी इमारत आता फोंडा नगरपालिकेन मोडून उडोवपाचे निर्णय घेतला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. म्युनिसिपालिटीन एक बरी इनिशिएटीव घेतली आसा. जी शास्त्री बिल्डिंग जी आसा ती आता डेमोलिशनाक काडलेली आसा. आणि दुसरें म्हटल्यार ही जी बिल्डिंगेची जो पयली एस्टिमेट हे केल्ले म्हणजे इंजिनियरिंग कॉलेजीन हांगा तांकां मोडपाक जाय. म्हणजे जी बिल्डिंग आसा ती पॅथॉलॉजिकल कंडिशन आसा आणि ती केन्नाय मोडू शकता असो तो रिपोर्ट दिल्लो. जाली 5 वर्सां तरी आसतना कांयच जायनासलें. पण आतां जे कॉन्सलान आणि जे चेअरपर्सन जो रितेश नायक जो आहा ताणें बरें इनिशिएटीव घेवन जे फायल परत मूव करून की आतां सद्याक तांकां जे कंज्युमर हांगा रावताले, जे शॉपकीपर हांगा रावताले तांकां शिफ्ट करपाक केल्लें आसा आनी तांकां न्यू मार्केटाक शिफ्ट करपाक लायिल्लें आसा. जी हाजे पयलीं जे ऑर्डर जाता तांकां 2-3 फावटी नोटीस काडली पूण तरी आसन कांय जावनासलें. आतां ही बिल्डींग जी आसा ती मोडपाक काडलेली आसा आनी आतां ती बिल्डींग मोडटले कित्याक तांकां ऑलरेडी शिफ्ट केल्ली आसा आनी तशें तांकां डिझास्टर मॅनेजमेंटान तांकां ऑर्डर दिल्ली आसा की ही बिल्डींग जी आहा ती मोड म्हणून. 2018 आमचे इंजिनियरिंग कॉलेजान रिपोर्ट दिलो, आमी ऑडिट केली त्याची सेफ्टी ऑडिट जाले आनी तेणें सांगलें इट इज अनसेफ फॉर ऑक्युपेशन. सो तेज्या प्रमाणे आज म्हाका दिसता आमकां कलेक्टरान सुद्दां सावथ गोवा कलेक्टरान अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट आमकां नोटीस हे आयलें तेजो की तेणें आमकां डायरेक्शन दिलें, तेणें पत्र बरयलें की अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट ती इमिजिएटली डेमोलिश करपाक जाय. त्या प्रमाणे आज आमी ते ऑर्डर आयले त्या प्रमाणे आमी आज सगळ्यांक आमकां नोटीस आयली त्या प्रमाणे आज आमी डिसिजन सायटीर वचून ते आज मोडपाक आमी सुरू जाली. 2016 अराउंड आणि प्रिवियसली सुद्धा रिपोर्ट्स घेतिल्ले आसात. PWD तशें GEC स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स काडून तेन्ना आमकां कन्वे केल्लें की दीज आर द शास्त्री हॉल बिल्डिंग इज स्ट्रक्चरली अनस्टेबल अँड इट इज रिक्वायर्ड टू बी डेमोलिश्ड आणि बियॉन्ड रिपेर. सो दॅट्स बेसीस ऑन दॅट रिपोर्ट आमी सबसिक्वेंटली ऑक्युपंट्साक कन्वे केल्ले रिगार्डींग दीस दे हॅव टू वेकेट द प्रिमायसीस. सो some of process got delayed, but आता under disaster management provision local authority municipal councilची responsibility असता under disaster management act to take necessary action to secure such premises for public safety. So same आम्ही कलेक्टराक कन्वे केल्ले
रिसेंटली आनी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टरान आमकां डायरेक्शन दिलां कावन्सिलाक टू डेमोलिश द शास्त्री हॉल प्रिमायसीस. So sufficient time was given to the occupants to vacate the shops and we are executing the demolition as per directions of the collector. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को स्पोर्ट्स क्लबान आपली संकुचित आघाडी सांबाळून 1-0 गोल फरकान कळंगूट असोसिएशनाचेर जैत मेळयले. GFAच्या गोवा प्रोफेशनल लीग बाणावलेच्या SAG खेळा मळार बरीच रंगली. नेव्हिल मिनेजिसाचो सुरवातीचो स्ट्रायक निर्णायक थारलो. कळंगूटाचो दबाव आसून लेगीत वास्कोन आपली आघाडी तिगोवन दवरली. कळंगूट असोसिएशनान गोल मारपाचे खर यत्न केले पूण ते अपेशी थारले. दुसऱ्या अर्धात शेक गाजोवन कळंगूट असोसिएशनाक वास्को स्पोर्ट्स क्लबाच्या निर्धारित संरक्षणांतल्यान वचपाची वाट मेळिना आनी यजमानांनी 1-0 अशें संकुचित जैत मेळयले. वास्को स्पोर्ट्स क्लबाच्या प्रज्वल गाडीक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. सप्तकाच्या शेवटाक सोबीत हवामान परत अणभवपाक मेळटले. तापमान थंड जाला. मळबय नितळ निवळ निळे जाला. मंगळारा घोळपी वारो हवामान ताजे टवटवीत करतलो. बिरेस्तारचे तापमान सुमार 33 उंचायेचेर पावपाचो अदमास आसा. वातावरणांतली उष्णताय चड वाडपाची शक्यताय ना. दनपारा सुके हवामान आसतले. उष्णतायेक संवेदनशील आशिल्ल्या लोकांक अजून भायर सरताना जतनाय घेवची गरज आसा. फुडल्या दिसांनी रातचे तापमानय देंवपाची शक्यताय आसा. सप्तकाच्या शेवटाक तापमान थंड जाता पूण उष्णतायेक संवेदनशील आशिल्ल्या लोकांनी घेवची जतनाय. 17 तारखेक धुक्याची शक्यताय. बेरेस्तारचे तापमान 33 आनी 17 डिग्री सेल्सियस. गोयच्या दर्यादेगे वयल्या बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.